मावत वेता विधिमो तुझो दोनिया एके वावते जोरी सारको मावत वेता आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबावलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंसला ताका ताणें कोस सोंसलें ताका कुर्सार चोडलो तो मेलन ताका निकी पिलो तो मेल्ले मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोरपोवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतां जिवी आनी मेल्ल्यांची मुन्सबी करून घेतलो स्वतमानता पवित्र आत्म्या कातोली पोबी सोबे भक्तांचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जिवन पळोवन सासणाचें जिवीत आमेन आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताण्या पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाल नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा बाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा बाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा बाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां आमेन नियाल्या अर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तोऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूज जेजू भाग्यवंत मरी देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मुरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पो तुजे ताय आसा
वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सदां काल आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली सगळे आत्मे स्वर्गावर ओदीक करून चड करस आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त जिवन जातच 40 दिसांनी पोरचोलीत स्वर्गात चडलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुज्या दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुज्या दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुज्या दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुजे दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुजे दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुजे दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुजे दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुजे दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुजे दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सर्वेस पोर तुजे दाय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरे देवचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बडार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उजांतली सगळे आत्मे स्वर्गावर ओदीक करून चड करस आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्त स्वर्गाक वेतोच पाठयल्यो पवित्र आत्म्याक सिनेकल म्हणले सुवातेर चुय आंकुवार मरी आनी अपोस्ल आसले. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बरयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बरयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बरयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बरयले सर्वेस पो तुजे ताय आसा
वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बगोस आमकां देवार आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गावर वदीक करून चड करवज आसतल्या. चवथो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्तांव सोम जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मरी 100 वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बदल्ले सर्वेस पोच तुजे ताय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू जेजू बगोस आमकां आनी आमकां एम कोणाच्या उज्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गावर वदीक करून चड गरज आसलेल्या.
पांचवो मिस्तेर सांतिस्त्रीदारीन आंकवार मोरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हो म्हज्या जेजू बगोस आमकां निवार आमकां एमकोणाच्या उज्यांतली सगळे आत्मे स्वर्गावर उजीक करून चड करोस आसलेल्या. नमान राणी काकुतीचे माई तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी परदेशी येवेची बालकां तुका उलो मात्ता. ह्या दुखाच्या कोंडान सुस्कार चडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना. आमचे दयाश रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कुवाले आनी मोगाल तुलो बांकवार मरे हे परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग. जेजू क्रिस्तान आमकां बसयला ते आमकां फावो जावच्याक आमेन. बाप साहेबाच्या इंतेसांवा आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा, वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भाग्य मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां काल. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्या.
सगल्यांक तुमकां दी बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आज 7वो दीस नोवेनाचो. आज हे नोवेनाच्या मिसान समुदाय आसात त्यो जावन आसात जयराम नगर, ऑर्चर्ड बे. किरीत देवान तांच्यान तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन सायबिणमायचे मोसरीन आनी आसऱ्या काल दवरूं म्हणून खतखत्यान त्या कुटुंबा खातीर मागुया. आज आपल्या बरे भलायके खातीर मागूंक लायता रुबी थॉमस गॉन्साल्वीस, ताची बरे भलायके खातीर मागुया. तशेंच आज मागूंक लायता आज आमी मादर ट्रिजा हिची परब समरमता, तर तिचोय उगडास करून आमकां सगल्यांक तिचे भाशेन वावराच्या मोगाची हातयारां कर म्हूण आमी खतखत्यान ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कुरपा आनी बोड मागून घेवया. आज जावन आसा शिक्षकांचो दीस, टिचर्स डे. सगल्या आमच्या शिक्षकां खातीर मागुया. तांणी बरे तरेन भुरग्यांची आकारणी करूंक आनी बरे तरेन तांचें मन उजवाडावन तांकां बरें शिक्षण दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमच्या जिविताचो मुखेल भाग जावन आसा वावर. जावं भुरगीं जावं जाणटीं, दर एकलो मनीस कसलो ना कसलो वावर ह्या संवसारांत कोत्ता. देवान दिल्ले आमचे गूण वेवरांत घालून आमच्या वावरा वरवीं आमी सेवेक मोहिमा दिता. आमच्या वावरांत गुंतलेली आसतना देव आमचेर आपलो आशिर्वाद घालता आनी आमकां आमचो वावर करूंक कुरपेन आनी साबार देण्यांनी बोदता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजूक अणभवुया, वावराच्या मोगाचें कालीज आपणावुया. तर ह्या मिसा बलिदानान आमचो वावर मोगान करूंक आमी देवाची कृपा आनी बोल मागुया. आयज शिक्षकांचो दीस मनयतना शिक्षणाच्या मोलार वावर करतल्या सगल्या शिक्षकां पासत मागुया. बाबा भयणीनो, जायते फावटी वावराचो मोग आमी केला, पूण वावर करूंक जायते फावटी आमी फाटीं सरल्या. देवान आमचें सगळें बरो वावर करूंक आमकां सगल्यांक हातयारां दिल्यात आनी हातयारां कशीं वापरूंक आमकां दर एकल्याक एकमत दिल्या. आमी हे हातयार आमच्या जिवितान वापरूंक जायते फावटी फाटीं सरता. बरे हातयार आमी जावंक आमी जायते फावटी शेडेमोडे आमच्या जिवितान दाखयता. ह्या वेळार देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगल्या आमच्या आडशेपणाक लागून, आमची शेडेमोड्याक लागून आमी फाटीं रावल्या देखून सायबा आमकां बोगूस म्हूण मागुया आनी कालते काळजान बोगसण्याच्या मनान सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्या कुवार मरे सगल्या दितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Sorgesvora Deva Sorgicia Raya Sorgoveya Deva Baba Deva Baba Hamituka Namaskota Hamituka Trivasta Tujato Vojvodavaso Hamituka Vakata Sonia Jesu Christa Babacha Elias Buddha Sonia Deva Deva Tu sarace pakatai amshika krutko Tu babacha uzbia boskai amshi Bane Kitya povri atya sangati Deva Babache Jésus Christ Eclams tu iso, eclams tu Pratuya देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या देण्यान आमकां सोडवून मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता तर आमची तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दीस तूं घाल जेजूचेर आमी बावार दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय सासणाचे जिविताचे दायज आमकां फावो कोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुताची सुक्रिस्त हावोलवी तो करो देव तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेतन रासवून चलोयता सासनाच्या हा सासना इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप भिवकुऱ्या काळजान मोनान धीर घेयात भियो नाकात हो पळय तुमचो देव येता सूड घेवंक तो येता देवाचें फारीकपण पावता तुमकां सोडूंक तो येता तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उठ्ठले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक अरण्यांत उदक व्हांवता कोरपल्ल्या गांवांतल्यान जोरी फुट्टात सुकी कुड्डी जमीन एक तोळें जाता ताणेलोली भूंय जाता उदकाच्यो जोरी देवाचें उतोरें
देवाचे वडोवकार आमचो जबाब गायन करून जातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्पराची स्तुती कोर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्पर सदांच कोरया उतराचो. दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो नीत कोरता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. घुयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्पर कोट्यांचे दोळे उगडटा. पागोलोल्यांक नीट उबी कोरता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्पराची स्तुती कोर. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पर अपुरबाय कोरता. पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव. तोच सर्वेस्पर रासवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्पराची स्तुती कोर. संवसारा पोरमोणे गरीब तांकां बासायलोले राजवडकेचे दायजी करूंक देवान विचून काडूंक नात. बागिवोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, मोहिमेवोन सौम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार दवरून 2 तोरांनी लोकांक वागोय नाकात. भांगाराची मुदी आनी नाजूक सोबीत न्हेसोन घालून एक गिरेस्त मनीस तुमचे सोबेंत भितर सरलो म्हूण समजात. तसोच बोंद्रा न्हेसलोलो एक गरीब मनीस थंय पावलो आनी नाजूक सोबीत न्हेसोन घालून आसलोल्याक तुमी ओदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी त्या गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव. वो खाला म्हज्या पांयाचे मोनये लागीं बस अशें म्हणलें म्हूण समजात. अशें करून तुमचेच मोदें भेद आनी वेगळोचार तुमी करतात की ना आनी खोटे निर्णय दिवपी म्हूण सुबेदार तुमी जातात की ना. म्हज्या भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकात.
भावार्थान गिरेस्त जावंक आनी आपणाचो मोग करतल्यांक बासायलोले राजवटकेचे दायजी करूंक जी कोण संवसारा पोरमोने गरीब तांकां देवान वेचून काडूंक ना जायत. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जेजू स्वर्गा राजाचे शुभ वर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मार्ग पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान तीर प्रांतान भायर सरून सिदोनाचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दोर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या बेऱ्या मोन्याक ताचे सोशी हाडून ताचेर हात दवरून म्हणून लोकांक मागले. आनी जेजू लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली तिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून सुस्का सोडलो आनी म्हळें, एफेता, म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणो सूर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फर्मायतालो तितली ओदीक ती परगडटाली आनी तितली ओदीक अजाप सावन म्हणटाली, हाणें सगलें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमी विशय घेता नोवेनाचो तो जावन आसा जेजूक अणभवया वावराचे मोगाचें काळीज. वावराच्या मोगाचें काळीज आपणावया. बाबा भयणीनो, पॅन्डेमीक जेन्ना सुरू जालें तेन्ना पयलेंच लॉकडावन जालें आनी आमी जाणा आमच्या गोंयांत पयलेंच लॉकडावन जालें तेन्ना लोक सगलो आबूज जालो. जायत्या जाणांनी आपल्या घरांत उरुमेंत म्हणटा तो भरून दवरूंक ना, वो वस्तू गरजेच्यो त्यो हाडून दवरूंक नात. म्हणटूच लोकांक त्रास पडले. लोक हांगा थंय धांवूंक लागलो, कित्याक इट वॉज ऑल ऑफ अ सडन. आनी अकस्मात बंदी घातल्या उपरांत सगळीं दुकानां बंद जालीं. गरजेच्यो वस्तू जावं तें दूद, साकर जावं आमकां ब्रेड जावं, ह्यो वस्तू आमकां मेळो ना जाल्यो. असले परिस्थितीन लायनल म्हणटा तो एक भुरगो आसलो. आपूण आपल्या घरांत तो जियेतालो आनी वर्क फ्रॉम होम तो करतालो. असल्या वेळार ताका आपल्या घरच्यांक ह्यो सगल्यो वस्तू हाडून दिवंक जाय आसलो, कित्याक घरांत तो व्हडलो जावन आसलो आनी ताचेर ताचो कुटूंब धरलेलो आसलो. घडीक आपल्या आवय बापायक आपूण पावतलो. ती जाणटी आसली आवय बापूय. आपल्या घरांत तांकां सगल्यो वस्तू हाडून सद्दां कामाक वयचे ना न्ही तो दितालो. म्हणटूच आपल्या घरच्यांक सगल्यो वस्तू ताणें पावोवन दिवंक जाय आसल्यो. अशें तो भायर सरता आसतना आपल्या शेजाऱ्याक ताणें
एक हिंदू कुटुंब आसा तो पळयलो. त्या घरांत शेपाय शेमाय आसली, आवय बापाय आसली, तेगा भुरगीं आसलीं. तांकां हाडून दितलो कोण नासलो, कित्याक तांची भुरगीं व्हडलींय आसलीं. बापूय आसलो तो लेजाद आसलो, म्हणटच ताच्यान भोवंक जायनासली. आवय आसली ती घरांत आसली, ती कोणाचेरूय डिपेंड जाताली. आनी असले परिस्थितीन हो भुरगो पळयता आनी आपूण आपणाक वस्तू हाडटा, त्योच वस्तू तो तांकांय व्हरून तो दिता. हें ताचें मन पडून भेदभाव करिना, पूण आपलो वावर करून आमचोय वावर तो करता हें पडून तो शेपाय शेमाय ताका आशिर्वादान भरता आनी म्हणटा, बाबा असले परिस्थितीन तुवें आमची खबर घेतली, असले परिस्थितीन तूं आमकां पावलो, तुवें उदार मन दाखयलें. देवान तुजेर आशिर्वाद घालचो, देवान तुका बरें देण्यांनी भरचो. बाबा भयणीनो, ह्या आशिर्वादान तो आपलें जिवीत जिवंक लागलो आनी तांकां कोवीड आयलें, कित्याक भायर भोंवतालो आनी कोविडाक तांचें कुटूंब सांपडलें. असल्या वेळार दुसऱ्या शेजाऱ्यांनी बाबा भयणीनो ह्या भुरग्याच्या कुटुंबाक मजत केली, कित्याक आपलें चिंतिनासतना दुसऱ्यांचें तो चिंतून वावर करतालो तेन्ना देवान ताका सगलो सहकार आनी आदार फावो केलो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी कांय बरीं उतरां इजायस प्रवादी म्हणटा. हें 35वा हावेसवर 35 चॅप्टर वर्सीस 4 to 7 आमी हाचे पयले 34व्या हावेसवरान आयकता. इजायस प्रवादी शिडकायता आनी पोरजेक म्हणटा, तुमच्यो वाटो बदलात, तुमी देवाशी परतून येयात, कित्याक दुसऱ्या देवाक तुमी नमस्कार करतात, तुमचें शिराप पडटलें, तुमचें पाड जातलें. पूण ह्या 35व्या हावेसवरान काय बरो इजायस प्रवादी तांकां धीर आनी बोड दिता आनी काय बरीं उतरां म्हणटा. भिवकुऱ्यान काळजांत म्हणात, धीर घेयात, भिवू नाकात. हो पळय तुमचो देव येता, सूद घेवंक तो येता. तुमचो देव तुमची खबर घेवंक येता. तुमी घोडेक वावरांत गुल आसात, तुमी घोडेक भिवन घरांत आसात, तुमी घोडेक पॅन्डेमिकाक लागून तुमी तुमच्या वाठारांत आसात. तुमचो देव तुमच्या सांगाताक आसा. म्हणटूच धीर घेयात, भिवू नाकात. देवाचें फारीकपण पावता तुमकां सोडूंक तो येता तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले आनी बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. जे इजायस प्रवादी बाबा भयणीनो पोरजेक भासायता तें शुभ वर्तमानांत आयचे दिसा आमकां मेळटा. कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले आनी बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. 35व्या हावेसवरान इजायस प्रवादी भासायता पोरजेक जेजू आपल्या कार्यान हें सिद्ध करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें दुसरें वाचप आमी भाग्योन जाकोबाचे चिटींतलें वाचप घेतलां. थंय आमी हें वाचप पळयता आसतना भाग्योन जाकोब क्रिस्ती पोरजेक रेप्रिमांड करता, म्हणजे शिडकायता. तो म्हणटा, तुमी फकत भेदभाव आनी वेगळोचार करतात. जे कोण बरे नेसल्यात, जी कोण ग्रेस आसात, तांकांच तुमी नमस्कार करतात. असलो भेदभाव आमच्या क्रिस्तांवपणान ना. गरीब आनी ग्रेस देवा मुखार एक सारकी. जावं ती गरीब जावं ती ग्रेस देवा मुखार आनी देवाचे नदरे मुखार सगली आमी एक सारकी. म्हणटकूच तो काय बरो म्हणटा, एक नाजूक सोबीत न्हेसोण घालून एक ग्रेस मनीस तुमचे सोबीत भितर सरलो म्हूण समजात. तसोच बोंदरां न्हेसलोलो एक गरीब मनीस थंय पावलो. म्हणजे सगळें पिंजून न्हेसलोलो बोंदरांनी न्हेसलोलो मनीस पावलो. नाजूक सोबीत न्हेसोण घालून आसलोल्याक तुमी अदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, ह्या मानाच्या जाग्यार तूं बस. आनी त्या गरीबाक तुमी अशें म्हणलें, तूं थंयच उबो राव, डोंट कम हियर, स्टँड देर इटसेल्फ. बाबा भयणीनो, हो वेगळोचार. असलो वेगळोचार करूंक आमकां अशें करूंक तुमचे मदें भेद आनी वेगजोडजार तुमी करतात की ना हो विचार भाग्योन जाकोब आमकां घालता. आनी खोटे निर्णय दिवपी मुनसुबीदार तुमी जातात की ना. म्हणजे आमचे मदें आमी क्रिस्तांव जावनूय गरीब आनी ग्रेस तांचे मदें अंतर करता आनी देवाचे राजवडकेक आमी अंतर हाडटा. म्हणटच बाबा भयणीनो, आमचे मदें
भेदभाव करचो न्हू कित्याक राजवडकेचे दायजी करूंक देवान आमकां सगल्यांक एक सारके विचून काडल्यात आनी संवसाराचे गरीबसाणे पोरमोणे न्हय देवान आपले एकमतीन सगल्यांक आमकां भासावणी दिल्या की आमची सोडवण तो करतलो. आयची शुभ वर्तमान काय बरें आमकां मेळटा. जेजू तीर प्रांतांतल्यान सिदोनाचे वाटेन वेता. आतां तीर प्रांत बाबा भयणीनो दोखिनेक पडटा आनी सिदोन उत्तरेक पडटा. कसो सिदोन तान जेजू तीर प्रांतांतल्यान सिदोनाक गेलो. हाव ही वेंट टू द ईस्ट कोणाक खबर. पूण बाबा भयणी वाट चुकलो काय जेजू वाट विसरलो उगडेक रस्तो सांडलो अशें आमकां दिसता. ना बाबा भयणीनो जेजू मुद्दम आपल्या शिसांक घेवन एक सुरे सुवातेर गेलो कित्याक जेजूक जाय आसलें शिसा लागीं उलोवंक. ही वॉन्टेड टू कन्वर्स विथ हिज डिसायपल्स. आपल्या शिसा लागीं उलोवंक गरज ताका आसली. म्हणटच शिसांक कितें तरी तो समजणी दिवंक सोदतालो. आपूण कितें करता आपूण कसलें कार्य करता बापाचो मोग कितें आसा ह्या वावराचें म्हत्व तो सांगूंक तांकां सोदतालो. आनी हाका लागून तो सिदोनाचे वाटेन देकापोली प्रांतांत गालिलियाच्या दोर्याशी आयलो. आनी बाबा भयणीनो कोण एकल्या बेऱ्या मोन्याक तुवें जेजूशी हाडलो. ह्या बेऱ्या मोन्याक बाबा भयणीनो पयले सुवातेर ताचेंच अस्तित्व म्हणटा तें नासलें. लोक तो बेरो म्हणून ताचे कडेन कोण उलय नासलो. तो मोनो म्हणून ताका कोण मान दिनासलो. बाबा भयणो ताच्या काळजांत जायते अंतरेक आसले. देवा लागीं तो उलोवंक सोदतालो दुसऱ्या लागीं तो जाप दिवंक सोदी. पूण बाबा भयणो कोण ताका लेखी नासलो. ह्या मनशाक मान आनी रेस्पेद नासलो. असल्या मनशा सोबे जेजू वावर करता. कसलो वावर? बरेपणाचो वावर मोगाचे नदरेचो वावर ताचेर तो घालता. ताका तो आपयता कुशीन व्हरता. बाबा भयणीनो लोकां मदें करिना. ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालता. ताचे आपली तिपी लावन ताचे जिबेक तो लायता आनी म्हणटा एफेता म्हणजे उक्तो जा. आनी बाबा भयणीनो देवाचो पूत तो सांगीत जाल्यार व्हड विस्मिता आमच्या जिवितांत जावंकूच गरज. ह्या मनशाची जीब सुट्टा. ह्या मनशाच्या बेऱ्या कानाक आवाज येता ताका आयकूंक येता. आनी बाबा भयणीनो व्हडे खुशालकायेन देवान आपल्या सोबे ही दया केली. देवान आपल्या सोबे हो मोग दाखयलो म्हूण बाबा भयणीनो तो मुरगोडटा आनी कोणाकूच सांगी नाका म्हूण जेजू ताका सांगता. आज आमी वावराच्या मोगाची खबर करता. आमी ह्या दाखाड्यांत किरीत भाशेन बापायचो मोग पाप साहेबान आमकां हें दाखाडें दिलें. आमी ह्या दाखाड्यांत किरीत भाशेन ह्या बापायचो मोग हाचेर नियाळटना वावराचो मोग बागेवन सुसेन कशे तरेन आपल्या पुताक दिलो तो आमी नियाळटा. बागेवन सुसे एक खालतो मनीस आसलो. आपूण बाबा भयणीनो चालतो मनीस जावनूय आपल्या वावराचो मोग दिसपोटी तो करतालो. तेवयाचो तो आपलो वावर करतालो आनी हो तेवय जावन जेजूक हें तेवयपण ताणें शिकयलें कशे तरेन आपलें पोट भरूंक जाय. आनी बाबा भयणीनो चोवसन आमी पळयत जाल्यार तातूंत जेजू दिसपोटी आपलो वावर करता. सकाळीं उठटा तेन्ना पयलें मागणें तो करता. उपरांत बाबा भयणीनो जेवणा काळांत कितें हाडूंक जाय तें आपल्या शिसांक तो सांगता. आपल्याचें रावण कशे भाशेन रावतलो आपल्याचें तिकाण कशें करतलो तें टेंट कशे भाशेन घालूंक जाय तें शिकोवन तो तांकां दिता. इतलेंच न्हय बाबा भयणीनो तो वेता सगळे वाटसूर आसात तांचे मदें वेता आनी प्रवचन करता. वावराड्याक आपलो मुशारो फावो हाचे वयर हे वोपारी वयर बाबा भयणीनो काय बरें प्रवचन जेजू आमकां सांगता. कित्याक सांगता काय? कित्याक आपल्या बापायचे सवें वावराचो मोग ताणें घेतलो. जुजेन आपल्या जिवितांत बरो वावर आपल्या पोतिनी सांगता. बरो वावर आपल्या पुता सांगता ताणें केलो. वावराचो मोग आपल्या हातयारा वरवीं ताणें केलो. शेजार सांबाऱ्यांक ताणें आपलो आदार दिलो. शेजार सांबाऱ्यांक तीं पावलीं. मारयेचीच देख आमी पळयत जाल्यार आपले मावशे भयणीक दावी भेट करूंक ती गेली. जेन्ना जेजूचे शीस घरा येताले तांकां जेवण सगलें करूंक ती तयार आसली. जेजूच्या शिसां बरोबर सदांच आयतें मन ती दाखयताली. बाबा भयणीनो जेजून
स्वता आमकां वावर करूं आनी ताचो मोग करूंक आमकां दाखोवट केला. आमी भाव भयणीनो जायते फावटी आडशेपण करता. आमच्या जिवितांत जायते फावटी शेडे मोडो येता. देवान आमकां वावर करून आमचें पोट भरचें अशी आज्ञा आमकां दिल्या. जो मनीस वावर करिना ताका बाबा भयणीनो जेवूंक बाबा भयणीनो कसलोच हक ना. आमचे मदें जायते असले आसात जे फुकट जेवतात. आमचे मदें जायते बेकार आसात दुसऱ्याचे कुस्तार आपलें पोट भरतात. आमचे मदें जायते आसात जे आडगां करून आपलें पोट भरूंक सोदतात. फोट्यो आनी फोटिंगपणां चलोवन बाबा भयणीनो दुसऱ्याचे नागून आपलें जिवीत सारतात. आज तोच देव आमकां विचार करता. 6 दीस देवान वावर केल्या उपरांत 7व्या दिसाक देवान विसव घेतलो. देवान स्वता वावराचें म्हत्व कितें तें आमकां दाखोवड केलें. हो वावर आपल्या जिवितांत कसो करचो तो जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां दाखोवड केलो. बेऱ्या मोन्याक आपूण ताका पयले सुवातेर व्हरून ताच्या कानाक आनी ताची जिबेक आपले हात लावन ताका बरो केलो. म्हणटकूच ताचे सवेन दोया दाखयता आसतना आपलो वावर जो बापान दिला तो करूंक फाटीं सरलो ना. आमच्या जिवितांत जायते फावटी भाव भयणीनो देव आमकां वावर दिता तो आमी जायते फावटी करूंक फाटीं सरता. आमी सुरवातेक आयकलां पॅन्डेमिकाच्या दिसांनी कशे तरेन ह्या भुरग्यान आपल्या कुटुंबाचो वावर करून दुसऱ्या शेजार सामाऱ्याचोय वावर ताणें केलो. आमी पयल्या वाचपाक आयकता इसायास प्रवादी कशे तरेन सांगता तुमी आतां सगलीं भियो नाकात कित्याक देव तुमचे सवें सोडवण हाडूंक वावुरतलो. म्हणटच वावरांत तुमी गूज जायात तुमचे सोडवणे खातीर तुमी दीस रात वावरात. बागयून जाकोब आमकां सांगता गरीब आनी ग्रेस हांचे मदें अंतर करिनाकात. तुमी वावर करतात त्या वावरा खातीर तांचो मोग करात. जावं तो ग्रेस जावं तो गरीब सगल्यांक आमकां देवा मुखार एक सारको मान आसा. आनी जेजू भाव भयणीनो ह्या वावराचें म्हत्व कितें तें आमकां आपल्या जिवितांत दाखोवड करता. उदीक आनी उदीक वावराचो मोग आमी करूंक वावरुया. आमच्या घोराब्यांत आमी जियेता. जायते फावटी आवय बापूय आमचो जियेता आसतना आपूण वावर करता. भुरगीं बाळां सगलें आयतें सोदतात मेजार येतलें इतलें की आमचो शर्ट आनी पॅन्ट सुद्दां आमच्या आवय बापायन आमकां फेर मारलेलो जावं. आमचे लागीं जायना बाबा भयणीनो. जायते फावटी आमकां जेवण बोशी मेजार हाडून दिवंक जाय. आमची बोशी सुद्दां आमी धुनात बाबा भयणीनो. जायते फावटी आमचे कपडे सुद्दां बाबा भयणीनो आमी धुवंक सोदिना. कसल्या वावराचें म्हत्व आमी दवरता तें आमकां विचार करुया. आमी जायते फावटी लोकांक भायल्यान बरें म्हणून दाखयता सगलें आमी करता. आमच्या कुटुंबान बरो वावर करूंक आमी फाटीं सरता. आमच्याच आवय बापायक मजूत करूंक आमी जायते फावटी फाटीं रावता. तांच्यो गरजो भाव भयणीनो आमी विसरता. आज ह्या वावराचें म्हत्व आमी करतना उदीक आनीक उदीक वावराडी कशें आमी जावंक वावरया. आमची बाबा भयणां तर शेतान वावर करची नासली जाल्यार आमकां जेवण मेळचें नासलें. आमची बाबा भयणां तर दीस आनी रात मेहनत करची नासली जाल्यार आमकां सगल्यो वस्तू मेळच्यो नासल्यो. वावराचो मोग आमी करुया. देवान आपलो वावर केलो आनी आमकां संवसार दिलो. संवसार आमच्या आधीन केलो. ह्या संवसारांत आमी जियेतना उदीक आनी उदीक देवाक मान दिवंक आमच्या वावरा वरवीं देव उदीक आनी उदीक मोहिमेमूद जावंक आमी दिसपोटी वावरुया. बागयून सुजेक आमचो नमुणो करून ताणें वावर केला ते भाशेन आमी आमच्या जिवितांत उदीक आनी उदीक ह्या जेजूच्या मळ्यांत वावर करूंक फुडें सरून ताच्या ह्या राज्यांत उदीक आनी उदीक गोवाय जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागून दिवं. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक सर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो. आंकवार मरीतान जल्मलो. पोस पिलाता काल ताणें कूस सुसले. ताका कुस्सा सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो शिवोन जालो. स्वर्गात सोडलो. सूर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान शिव्यान मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबीक भक्तांचो एकतार पातकेचे भोगसणे
कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत आमेन. लोकांनी बऱ्या मोन्याचेर हात दवरूं म्हूण जेजू लागीं मागलें. ह्या वेळार जेजूच्या बरेपणाचो हात आमकांय फावो कर म्हूण थोडी आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाचो हात आपले पोरजेच्या जिवितांत अणभवूंक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांनी पोरजेची सेवा करूंक तांचे प्रश्न सुटावे करूंक बरे ते निर्णय घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सोबार तरेनी आमी देवाचो हात आमच्या जिवितांत अणभवता. हो देवाचो हात आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमी एकामेकाक अणभवूंक दिवंक बापाची कृपा मागुया. आजून पासून थोड्या सुवातांचेर चेडू भुरग्याच्या सवे जायती अंतर केल्ली दिसून येता. असल्या मनशाची मनां उजवाडाय आनी चेडू भुरग्यांक समाजान आपणावंक आनी ताची राखण करूंक बापाची कृपा मागुया. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायते प्रश्न कश्ट आनी दूख आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत उप्रासलेले आसा. ही महामारी कोबार जावन आमच्या जिवितांत संतोष, शांती आनी बरेपण येवंक बापाची कृपा मागुया. आयज आख्ख्या संवसारांत आमी शिक्षकाचो दीस मनयता. तांच्या बऱ्या देखी आनी मार्गदर्शना वरवीं आमी जिवितांत यास भोगूंक पावल्या. सगळ्या तांच्या बऱ्या वावरा पासत देवाक दिनवासुया आनी तांकां सुबाम देण्यांनी भर म्हूण मागुया. तशेंच हे नवेन संभ्रमतेल्या समुदायाचेर ऑर्चर्ड बे आनी बिहायंड NSD रावतलेल्या आमच्या भावा भयणाचेर तांच्या वावर धंद्याचेर मारयेचे विनवणेन सुबाम आशिर्वाद मागुया. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार आमी दवरुया. मागुया सगल्या आमच्या शिक्षकां खातीर, मागुया सगळीं जी आमची खातीर मागूंक आपणा खातीर मागूंक लायता ते आमच्या भावा भयणां खातीर. मोगाळ बापा आमच्या मागण्याक तूं कान दी. सदांच आमच्या सांगाता तूं राव आनी तुजें बरेपण आमकां फावो करी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दुखाचो सोपोरमो तुमतुमी चोथा स्वर्गा तेच पोरी आमची दारां ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा
म्हज्या बाबा भयण म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवाक मानता तसलें जावून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले पवित्र शुभेच्छा आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवून देवा आमच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची सोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी विश्वासाय उबारता सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया होय आमी करूता सर्वेस्पोरा पवित बापा सूर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सोरकाड्यान सोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो हो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इस्तागो सोडून पयस गेली तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेर तुवें तांकां पोतून तुजे वेगेन घेतली जसो तुज्या पुतान पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सोपून नायने तशीच ती सोपून नायनेक सावच्या तुजे पवित्र सोबेत तूं तांकां एकठांयताय तुज्या जिन्सावार कर्तृत्वानी तुजी जाणवाय बाकाणच्या तूं तांकां तुजी पोस जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचे मंदीर करताय देखून देवदूतांच्या सोदोलबरा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Adorațo, Servespor tu. Povit, 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 Adorațo, Servespor tu. Surgani sau salvavel, so salvation, बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी दोगोर आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयातल्यांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें रोगोत
पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासा करा. Bavartaso good purgotuya Jesu meno Jesu jivansa Jesu novia meno Jesu meno Jesu jivansa Jesu novia meno बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनव जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगोस येवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखी प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इस्सागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो दिसपोटो गिराज आज आमकां दी अशें जेजून आमकां प्रार्थनान शिकयलां. दिसपोटी आमचो वावर बरे तरेन करून आमचो दिसपोटो गिराज आमी जोडून घेवंक खतखत्यान जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपोटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां तारणी पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशा नोतरेक तावन तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटी आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशी परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. वावराची हातयारां आनी वावराचो मोग करूंक हो चीसो आमकां आपयता. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देव्या तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणांत तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसत्यान जिवीत दिताय. तुज्या मोगाचे पुताचे अमोडीक मास रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मातशें बसूया. भाऊ भयणो, आमची भुरगीं दोतोन सुरू जातली म्हणटकूच जी कोण भुरगीं दोतोनीक आपलें नांव दिवंक ना आसून तांणी नांव दिवचें. फॉर्म्स आमचे इगोर्जेचे कोचेरींत आसात. दे आर अवेलेबल फॉर्म्स. कॅटकिझम फॉर्म्स आर अवेलेबल इन द चर्च ऑफिस. तुमकां तुमची नांवां भुरग्यांची नांवां एनरोल करूंक किरीत भाशेन तुमी ती व्हरची म्हणून आमी मागता. येता त्या आयताराक 9:30 वाजता क्रिस्म घेतात त्या भुरग्यांक किरीत भाशेन मीस आसतलें. आनी क्रिस्माची भुरगीं 2002 वर्स ते 2005 सुत्रायदोची. फ्रॉम 2002 to 2005 ओन्ली, नॉट 2006. तांकां 9:30 वाजता आमचे इगोर्जेन मीस आसतलें. मिसा उपरांत दोतोन आसतली. म्हणटच ह्या फुडें ह्या भुरग्यांक दोतोन इगोर्जेन जातली. म्हणटच दर आयताराक तांचे मीस 9:30 वाजता जातलें. 8 तारखेर सप्टेंबराचे मूज सायबिणीचें
फेस्त ह्या दिसांनी आमी नोंद करता म्हणटूच 5:30 वाजता सांजेचे तेस मीस आनी सेरमांव हे मीस समारंभता केरीत भाशेन आमचे लेजावांची वांगडी म्हणटकूच त्या दिसा सगल्यांनी जाणीं आपली मिसाक भेट घेवंक सोदतात वा येवंक सोदतात ताणें आपली नांवां दिवची आदी फुडें म्हूण आमी मागता. लक्ष्मी तारू ही पानां तुमकां ह्या दिसांनी कॅन्सर, डेंगू, मलेरिया आनी इम्युनिटी बुस्टर अशें म्हणटात म्हणटूच ती आमचे कडेन आसात. तुवें आमच्या तरणाट्यांनी तुवें काडून दवरल्यात. तुमकां कोणाक जाय जाल्यार कुशेन व्हरची आनी तांकां फूल ना पाकळी कुशेन तुमी दिवची म्हूण मागता. देवाचे कृपेन काजार जाता क्रिस्पिनो फ्रांसिस्को एंथनी फारिया, पूत जुआंव ग्रासियानो फारिया आनी फ्लोरेन्सा फारिया रावता चिकाली. काजार जाता क्लिंका फेर्नांडीस, मारियो जुझे फेर्नांडीस आनी कायताना फ्रांसिस्का फेर्नांडीस रावता वार्का. हांचे मदें कसली आडखोड आसा जाल्यार तुमी सांगून दिवचो. कायदो ही 3री चीट जावन आसा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. वावर करून वावऱ्याची हात्यारां जावन उदीक आनी उदीक मोगान आम दिसपोटी देवाक मान दिवं. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Surya
ताळो मारिया बापुदानाया आयुरुनेया सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाचे भेटेन आयची ही नोवेनाची भेट आमी भेटयता माटवे समुदाय आयची मांडावळ करता माटवे समुदायांतल्या सगळ्या गोरब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आयज आमी टिचर्स डे मनयता सगळ्या शिक्षकां पासतूय आमी मागुया जाणी आमकां शिकयल्यात आतां शिकयतात तांकां सगळ्यांक देवाचो आशिर्वाद मागुया तेच बरोबर आयज चेडू भुरग्याक भेटयल्लोय दीस सगळ्या चेडवां भुरग्यां पासत मागुया देवान तांकां सगळी सुरक्षा दिवंक आनी सगळी खुशालकाय आनी तांचें बरेंपण वाडूंक आमी तांचे पासत मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय जेजूक अणभवया वावराच्या मोगाचें काळीज आपणावया आमकां सगळ्याक आमचो वावर आसा जावं तो दोतोर टिचर इंजिनियर रस्त्यार सारून मारपाचो वो गोचो मोगान केल्ल्या वावराक एक सारको वालोर आसा तातूंत कोण ल्हान वो कोण व्हड म्हूण ना पोटा खातीर आमकां सगळ्यांक वावर करूंकूच जाय मारिया देवाच्या उल्याक होय म्हणून ताचो वावर फुडें व्हरूंक ती तयार जाली मारये तरेतरेच्या परिस्थितींनी सगळ्यांचो एक सारको मोग केलो आमी मारये भाशेन खऱ्या मोगाचे गोवाय जावया दुसऱ्यांचो मोग आमच्या बऱ्या कोन्यांतल्यान करुया आनी जेजूचो वावर मोगान फुडें व्हरवूंक मोगाचें काळीज आपणावूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा मागुया जण एकल्याक आमकां वावर दिल्लो आसा पूण आमच्या वावरान जायते फावटी आमी बेसारमाय केल्या आळसाय केल्या वो आमचो वावर दुसऱ्यांक फायद्याक पडटा तसलो करूंक ना असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणे मागुया सोम्याचे येसू तुजे लागीं मागो नासतना तुजें बरेंपण आमी आमच्या जिवितान अणभवलां पूण तुका दिनवासूंक आनी वाखाणूक आमी चुकल्या आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता जेजू तुवें आमचे मदें कसलीच अंतर करिनासतना तुजें बरेंपण अणभवूंक दिल्लें हो देव अणभव दुसऱ्यांक वांटूंक आनी आमचे मदें देव जिवीत वाडूंक आमी आमचे लागीं जाता तितलें करूंक ना आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या जेजू एकामेका सवें बरी करणी आदारून तुज्या बरेपणाची परगोटणी करूंक आमी आंग काडलां आमचेंच चिंतलां भेद आनी वेगळोचार करून जियेल्यान आमकां बोगोस सोम्या काकुतकोर सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं
मोहिमा देवा उत्सुकी आणि शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा सुगीच्या राया सुरभुवीरा देवा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिलासता तुझ्या बाबासो आम्ही तुका वाखाता मोहिमा देवा उत्सुकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवा उत्सुकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्यासाठी देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू बोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उत्सुकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल जेजूचेर आमी भावार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणात आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप भिवकुऱ्या काळजांक म्हणात धीर घेयात भिवू नाकात हो पळय तुमचो देव येता सूत घेवंक तो येता देवाचे फारीकपण पावता तुमकां सोडोवंक तो येता तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले तेन्ना मेरवां भाशेन तोटे उठ्ठले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो कित्याक अरण्यांत उदक व्हांवता करपल्ल्या गांवांतल्यान झोरी फुट्टात सुकी कोड्डी जमीन एक तोळें जाता तानेलोली भूंय जाता उदकाच्यो झोरी देवाचें उतोरें देवाचे उपकार आमचो जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर सगळीं म्हणुया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर सर्वेस्पोर सदांच खोऱ्या उतराचो दुमाळो भोगतोल्यां खातीर तो नीत करता भुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता कोयद्यांच्यो साखली सर्वेस्पोर तोडून उडयता जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा बागोवलोल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पोर पोरक्यांक राखता अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर बऱ्या मनशाची सर्वेस्पोर अपुरबाय कोत्ता
पूण पातक्याची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेन तुजो देव, तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. साबाब, ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. भाग्यान जाकोबाचें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, मोयमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बावाड दवरून दोर तोरांनी लोकांक वागोय नाकात. भांगाराची मुदी आनी नाजू सोबीत न्हेसोवन घालून एक ग्रेस मनीस तुमचे सोबेन भितर सरलो म्हूण समजात. तसो बोंतरां न्हेसलोलो एक गरीब मनीस थंय पावलो आनी नाजू सोबीत न्हेसून घालून आसलोल्या तुमी अदीक मान दाखयलो आनी ताका अशें म्हणलें, हे मानाच्या जाग्यार तूं बस आनी ते गरीब मनशाक तूं थंयच उबो राव. वो काला म्हज्या पांयाचे मूय लागीं बस अशें म्हणून म्हूण समजात. अशें करून तुमचे मोदें भेद आनी वेगळोचार तुमी करतात की ना, आनी खोटे निर्णय दिवपी मोसुमदार तुमी जाता की ना. म्हज्या भोव मोगाच्या भाव भयणीनो, आयकात. भावार्थान ग्रेस जावंक आनी आपणाचो मोग कोत्तोल्यांक बासायलोलो राजवटीची दाजी करूंक जी कोण संवसारान प्रमाणी गरीब तांकां देवान विचून काडूंक नान जाय. देवाचें उतोरें. देवाचें उद्गार. उद्गार. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. जेजू स्वर्ग राज्याचें शिव वर्तमान परगट्टालो आनी लोकां मदें सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करतालो. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू नव्यान तीर प्रांता भायर सरून सिदोनचे वाटेन देकापोली प्रांता मदल्यान गालिलियाच्या दर्याशी आयलो. तेन्ना कोण एकल्या भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशीं हाडून ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन मागलें. आनी जेजून लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून ताच्या कानांनी आपलीं बोटां घालीं आनी आपली थिपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफाता, म्हणजे उक्तो जा. म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तांकां तो फर्मायतालो तितलीं ओदीक तीं परगडटालीं आनी तितलीं ओदीक अजाप जावन म्हणटालीं, हाणें सगलें बरें केलें. ताणें भेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने.
वाकाणी तुका क्रिस्ता. हाणें सगळें बरें केलें. भाव भयणीनो, ही उतरां जरी तर आमकां कोणें म्हणत जाल्यार आमकां कितें भोगचें ना. आमचो वेगवेगळे तरेचो वावर आसा. थोडो वावर आमी दुडू घेवन करता, थोडो वावर आमी बेस्तो करता, थोडो वावर आमकां केन्नाच कोणें सांगूंक ना पूण तो वावर आमी करता. आनी ह्या सगळ्या वावरान तो खंयचोय जावं, आमचो पागाराचो वावर जावं वो आमी बेस्तो मोगान करता तो वावर जावं, हो वावर केल्या उपरांत कोणूय आमची तोखणाय करता, ताणें बरें काम केलें, आमकां कशें दिसतलें? बरें दिसतलें न्हू. तर आमकां सगल्यांक आमचो वावर बरो जाल्लो जाय. आनी बरो वावर म्हणटा तो आयचो विशय जसो आमी घेतला, जेजूक अणभवून हें वावराचें काळीज जरी तर आमी आपणायलें जाल्यार आमच्यान करूंक जाता. आयज वावर जायते भाशेचो आसा. हो पॅन्डॅमीक सुरू जाल्लो तेन्ना जायत्या जाणांचो वावर गेलो, जॉब्स गेले. आनी जांचे जॉब्स गेल्ले ते आजून पासून जायते जाण कश्टवतात, जायते जाण आजून जॉब सोदूंक भोंवतात. तेच बरोबर आतां नवे जॉब सिकर म्हणल्यार आनीक काम सोदपी आनीकूय वाडलेले आसात. वर्सां वाडटात, जेन्ना आमची वाड जाता आनीकूय काम सोदपी येतात. म्हणटच आतां जॉब सिकर्स वाडलेले आसात जाल्यार हें काम कोणाक मेळटलें? आमचें कितें जातलें? म्हाका जॉब मेळना जाल्यार म्हजें घोराब्याचें कितें जातलें? म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें? म्हज्या फुडाराचें कितें जातलें? हे प्रश्न आमच्या जायत्या मदल्यांक आयिल्ले आसात. आनी एक भिरांत कशी आयिल्ली आसा. ही भिरांत जायतीं जाणां अणभवतात. तातूंत भितर आनीकूय भिरांत वाडल्या. जशे परी आतां हे गेल्ल्या थोड्या म्हयन्यांनी चेडूं भुरग्या सवें जें वायट जाता तें आमी आयकता. आतां सद्याक लेटस्ट केस आमचे लागीं आसा सिद्धी नाईक. ताचे पासत आमी मागता. थोडे जाण ताचे पासत कॅन्डल लायट कोत्तात, थोडे जाण आपलो आवाज उबारतात. जायते भाशेन त्या बरोबर आनीकूय जायत्यो केसीस आमच्या गोंयांत जाल्ल्यो आसात. चेडवां नाच जातात, एबडक्ट केलें, किडनॅप केलें. आनी ह्यो सगल्यो खबरो आयकल्ल्या उपरांत आमचेर आनीकूय भिरांत. कितें चल्लां आमच्या गोंयांत? कितें जाता आमचे भोंवतणी? आमच्या भुरग्यांचो फुडार कितें? आमच्या चेडवांचो फुडार कितें? भाव भयणीनो, हें सगळें आमी जेन्ना पळोवन भियेल्लीं आसा तेन्ना वो ही भिरांत आनीकूय निर्माण जाता तेन्ना आयची वाचपां आमचे मुखार एक वावर दवरतात. इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान आयज पयल्या वाचपान हो एक वावर, भिवकुऱ्याक काळजाक म्हणात, धीर घेयात, भिवू नाकात, हो संदेश दिवपाचो एक काम. आयज जें आमी पयलें वाचप आयकलां तें इजायास प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. ताच्याहून पयलीं जें आसा थंयसर आमकां मेळटा देवाचो राग, देवाचो क्रोध. आनी देवाचो राग आनी क्रोध कित्याक? कित्याक ही पोरजा जाका देवान हें सगळें फावो केलां, बरेंपण दिलां, ती कुड्या देवांची पुजा करता. देवाक सोडून दुसरे कडेन वेतात आनी असल्या वेळार जायत्या वायटान सांपडटात. हें तांचें वायट पडून देवाचो क्रोध हांकां सगल्यांक नाच करून उडोवपाचो हो राग एके भाशेन दिश्टी पडून येतालो. तेन्ना लोक आनीकूय भियेल्लो. कित्याक जरी तर देव आमचेर रागार जायत जाल्यार आमकां वाटावंक कोणाच्यान जावचें ना. तेन्ना काळजां भिवकुरी जालीं. आनी असल्या वेळार हो संदेश इजायास प्रवादी घेवन येता. भिवकुऱ्या काळजांक सांगात, धीर घेयात, भिवू नाकात. हें भिवू नाकात म्हणटा तें आमी जायते पावटी आयकलां. आनी आमच्या गोंयांत हो आतां एक ट्रेंड जाल्लो आसा. भिवपाची कांयच गरज ना. पूण भाव भयणीनो, ज्यो वस्तू आमचे भोंवतणी घडटात त्यो खरेंच भिवपाच्यो आनी आमकां एके भाशेन उत्सांबळ करपाच्यो. तर असल्या वेळार वावर आसा. कोणें तरी हो वावर करूंक जाय. ही भिरांत पयस करूंक, वस्तू जाग्यार घालूंक, सगळें सारकें करूंक कोणें तरी वावर करूंक जाय. कोण कोत्तलो? चडशे पावटी आमचें मन आनीक कोण कोत्तलो, दुसरो कोण कोत्तलो.
आनी कोण तरी येतलो आमकां साल्वार करपाक, एक्टिविस्ट आसात ते कोत्तले, आनी कोणूय कोत्तलो, हांव केन्ना कोत्तलो. तर हो वावर आमकां जण एकल्याक दिला आनी हो वावर आमी जण एकलो करूंक पावना. कित्याक आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जाकोब ह्या पयल्या क्रिस्तांवां लागीं उलोवन तांकां शिडकायता. आनी ही शिडकावणी कित्याक हे पयले क्रिस्ती भावार्थी आसात ते भावार्थ मानून घेतल्या उपरांत पयली क्रिस्ती सभा आमी जाणाव एका मनाची एका काळजाची आसली, सगळें भागाक दवरताले, तांकां एकामेकाचें पडलेलें, सगळें बरे भाशेन करतालीं. पूण अकस्मात दीस वेता वेता हीच पर्जा वेगळोचार करूंक लागली. जरी तर कोणूय एकलो गिरेस्त मनीस भितर सरता, जशें आयचे दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां, जाल्यार ताका रेस्पेत मान बरो व्हडलो आसतालो, ताचे पासत कितेंय करूंक तयार तसलें. पूण जरी तर कोण गरीब आसा, कोण दुबळो आसा, कोण समाजाचे देगेक उडयल्ले तसले आसात, जावं कुड्डे मोने बेरे असले कोणूय येयत जाल्यार तांकां तितलें एटेन्शनूच मेळनासलें, तांचे सवें कोणी माया दाखयच नासलो. असल्या संदर्भान भाग्योन जाकोब हे आपले परजेक उलो मारता, तुमी तुमचे मदें वेगळोचार कित्याक करतात, सगळीं एक भाशेन कित्याक जियेना. तर हें दायज जें देवान दवरलेलें आसा तें राजवटकेचें दायज जोडटलें जाल्यार हो वेगळोचार पयस जावपाक जाय. गिरेस्त आसात तांचेच फाटल्यान वचप न्हू, पूण जे कोण भोव करून गरीब आसात, जांचे पासत उलयतलो कोण ना, जांचे पासत कितेंय बरें करतलो कोण ना, असल्यांक खेरीत भाशेन पावात, हो तुमचो वावर. हें भाग्योन जाकोब कळोवन दिता. जेजून भाव भयणीनो आपलो वावर केलो आनी आपल्या शिसांक दाखयलो. जेजून वावर केलो आनी सर्गीचें राज बांदलें. हाच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू जायते कडेन वेतालो. तीर, सिदोन, देकापोली हे गांव आमी आयकल्यात. गालिलिया ह्या दर्याचे देगे वेल्यान वेता आसतना ताचो वावर चालूच. कोणेकल्या ह्या भेऱ्या मोन्यांक ताचेशी हाडलो. जेजूचो वावर तांणी सगल्यांनी पळयला. जेजू कितें करता? जेजू बरें शिकयता, जेजू मिलाग्री करता, पेकोवणी दिता, जे कोण बरे नात तांकां बरें करता. तर हें सगळें पळयल्ली ही पर्जा तांचो विस्वास आनिकूय की जेजू असलो वावर आनिकूय करूंक शकता. देखून हो दुबळो भेरो मनो जो आसा ताका कडेन कोण ना, ताका जेजूशी घेवन येतात. होच एक वावर जंय हो गरजेक सांपडलेलो मनीस आसा ताका ह्या लोकान जेजूशी हाडलो. एक बरो वावर केलो ह्या लोकान. आनी ताका जेन्ना जेजूशी हाडलो तेन्ना जेजू आपलो वावर आनीक बरे भाशेन करता. आनी हो वावर करता आसतना एक पर्सनल टच ताच्या कानान ताणें बोटां घातलीं, ताचे जिबेक आपली थिपी लायली. आनी त्या उपरांत ही उतरां एफाता, उक्तो जा. भाव भयणीनो, आयज आमकांय जण एकल्याक उक्तीं जावपाची गरज नात काय? आयज आमी कितलीं जाणां भेरीं जाल्लीं आसा, आयज आमी कितलीं जाणां मोनी जाल्लीं आसा, भोव करून वावराचे बाबतींत. कितेंय करपाक जाय जाल्यार थोडे फावटी आमकां आयकूंकूच येना, थोडे फावटी आमकां दिसना हो वावर करूंक जाय म्हूण. तो वावर आनीक कोणाचो. साद्यो वस्तू, आमचे मुखार चिकोल पडलेलो आसा, आमचे मुखार कचरो पडलेलो आसा, तो काडपाचें काम म्हजें न्हय, हें आमी सगळीं करता. तो वावर आनीक कोणाचो, कोणाक तरी पे करता, पंचायत कोणाक तरी पे करता, मुन्सिपालिटी कोणाक तरी पे करता, तांचो वावर. आमचो वावर फकत ओडोवपाचो, ओडयता ताका बंद करपाचो वावर आमचो न्हू. सगल्यांक फ्रिडम आसा अशें जायते फावटी आमी समजता. पूण ह्यो ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू आमचो दिसा दिसपट्टी वावर जरी तर आमी सारको केलो जाल्यार जायत्यो वस्तू आयज जाग्यार पडपाच्यो नासल्यो काय? आयज जायत्यो वस्तू भाव भयणीनो जाग्यार पडपाच्यो. पूण आमचो दिसा दिसपट्टो वावर जो आसा तो आमी करिनासतना दवरला. देखून ह्यो वस्तू घडत आसात. वायट जेन्ना घडटा तें वायट काबार करपाचो आमचो वावर. जावं जी कोण वायटाक सांपडल्यात तांचे बराबर रावून वा तांचे बराबर आमचो ताळो उबारून, जावं पुलीस कंप्लेन करून वो ताचो फॉलोअप करून, होय बीन एक वावर. जायते फावटी असल्यो केसीस आमी जाणाव, ती केस घातल्या उपरांत त्यो केसी फकत लढत 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 आसात, कांयच जायना. ज्या कोणें केसी घातल्यात तांकां आनिकूय त्रास जातात.
आनी असल्या वेळार जायतीं जाणां आमी आमचे मदलीं आमी ते फकत पळयता जे कोण कश्टवतात ते कश्टवत आसात आनी तांकां पळोवन मागीर आनी कितेंय वायट जायत जाल्यार आमी कोर्टानूय वचपाक सोदिना आमी पुलिसेंतूय वचपाक सोदिनात कित्याक कितें जाता तें आमी पळयलां पण तेंच करपाक जरी तर आमी सगळीं बाराबर मेळून आयिल्लीं आनी हीं जीं थोडीं जाणां मनशां जीं त्रासान पडलेलीं आसात तांचे बाराबर रावलेलीं फकत एक दीस न्हय वाती घेवन कॅन्डल लायट जाता तेन्ना न्हय पूण त्या उपरांतूय जें कितें घडटा जें कितें वायट आसा ताचेर निशेध मारून तें जाग्यार घालपाचो वावर जो आसा तो फुडें व्हरूंक जरी तर आमी मुखार सरलीं जाल्यार आमचेर मागीर असली पाळी येवची नासली पूण हें वायट जें आसा वायट जें घडत आसा ती पाळी एकल्याचेर आयज आयिल्ली आसा जाल्यार फाल्यां म्हजेर येवपाची आसा फाल्यां म्हजेर आयलें जाल्यार परतून परवां तुजेर येवपाची आसा एकल्याक हें वायट घडत रावपाचें आसा ज्या मेरेन आमी बाराबर येना ज्या मेरेन आमी हो वेगळोचार करपाचें बंद करिना त्या मेरेन वायट जें आसा तें आमकां येतलेंच आनी तें पयस काडून उडोवपाक आमचो वावर आमी वेगवेगळे तरेचो वावर करता थोडी पावटी आमी आमचो वेळ विबाडटा थोडी पावटी कांयच ना एनर्जी आसा बो करून आमची तरणाटीं आसात आयज आमच्या तरणाट्यांचो वावर कितें आयज आमची तरणाटीं फकत काम सोदूंक भोंवतात काय जॉब सिकर्स जाल्ले आसात जॉब सिकींग हें वायट न्हू काम सोदूंकूच जाय पूण ज्या मेरेन तें काम मेळना त्या मेरेन आमची तरणाटीं आयज कितें करतात आयज आमी आमच्या भुरग्यांक आवय बापायनी आयज भुरग्यांक कितें शिकयल्लें आसा वावर मेळना जाल्यार कितें करपाचें आमी म्हणटा वावर मेळना जाल्यार बेकार आनी बेकार म्हणल्यार कितें बाब भयणीनो असल्या वस्तूंचेर घडये आमी केन्नाच नियाळ करिना करपाची गरज आसा आमी चिंतपाची गरज आसा आमी कितें करता थोडी पावटी आमी आमच्या वावरान गुल्ल जाल्लीं आसा दुसरें हेर कितेंच करपाक वो आमच्याच घोराब्याचेर नदर मारपाक आमच्या समाजाचेर नदर मारपाक वो जीं कोण आमचे भोंवतणी त्रासान पडलेलीं आसात तांचेर एक नदर घालपाक तांकां आदार दिवपाक आमकां वेळूच ना खबर पासून ना आमकां कितें घडटा आमचे भोंवतणी तर वावर म्हणटात तेन्ना आनीक आमच्या वावरांतल्यान हें बरेंपण हाडपाक जाय म्हणटा तेन्ना आमी जरी तर भेरीं जाल्लीं आसा जेजूक सांगुया आमच्या कानान घाल बोटां कान उक्ते कोर आमची तोंडां जरी तर धरलेलीं आसात जिब्यो जरी तर आयज आमच्यो धरलेल्यो आसात बो करून जे कोण गरीब दुबळे आसात तांचे सगळें वायट जाता तेन्ना आमच्यो जिबो धरलेल्यो आसात जाल्यार सांगया जेजू तुजी थिपी आमचे जिबेक लाय आमची जीब सदळ कोर आनी आमकां उलोवपाक शिकय कितें उलोवपाक जाय तें तर असल्या वेळार भाव भयणीनो हें जरी तर जालें जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान म्हणलां कुऱ्या काळजांक सांगात धीर घेयात भिवू नाकात बेश्टी उतरां म्हणपाक जायना आमच्यान कितें तरी करून दाखोवपाक जाय जाल्यार ही कृपा आयज आमकां मागुया जेजूच्या काळजा सारके आमी जावंक जेजूचो अणभव आमचो अणभव करून आमी हें बरेंपण करपाक मुखार सरुया हें बरेंपण जेन्ना आमी जेजू कडलें अणभवता आनी तें दुसऱ्यांक दिता तेन्नाच आमचो वावर जालो तर हेच भेटेन आमच्या वावराचीं फळां आतां उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता जे भाशेन हो बदल घडटा तेच भाशेन आमच्याय जिवितान आमच्या वावरा विशीं आनी आमचे भोंवतणी जें कितें घडटा ते विशीं खरो बदल येवंक आनी ह्या वरवीं बरेंपण आमी सगल्याक घडोवन हाडूंक आमकां कृपा मागुया सगलीं उबी रावया सतमंता देवा सोरपदवीदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो अकवार मरेतान जल्मलो पोंच पिलाकाल ताणें कोसू सोंसले ताका कुसाक जोडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोन पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचे मेल्ल्यांची मुक्ती करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची थोडीशी मागणी आतां आमी सगळीं देवा मुखार दवरुया
आमच्या पाप साहेबान बिस्न साहेबान आनी सगळ्या पवित्र सभेच्या याज्ञिकांनी आपलो वावर काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपली जुट्टी चलयतना अधिकारान न्हय पूण सेवे चाकरेच्या मनान करून पोरचेक बरेपण हाडटले उपाय वापरून तशेंच तांकां सवलत्यो फावो करूंक तांच्या मनार उजवाड घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट कर. सगळ्या वावराड्यांनी गोंयांत तशेंच भायल्या गांवांनी वावुरतल्यांनी कसलोय वावर तो जावं आपल्या वावरांतल्यान तांणी जेजूक अणभवूंक आनी आपल्या वावराच्या जाग्यार मारये भाशेन मोगाचें कालीज आपणावंक तांकां बरी भलायकी बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट कर. आयज हें नोवेन करतल्या माटवे समुदायेंत रावतल्या दर एक कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागतना तांणी मारये भाशेन आपल्या पेल्या सवें मोगाचें कालीज आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट कर. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायते कोश्ट आनी दूख आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत उपसरले आसा. ही महामारी कोबार जावन आमच्या जिवितांत संतोष शांती आनी बरेंपण येवंक बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची काकूट कर. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां तुजें बरेंपण फावो करून तुजे बरे वावराडी आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. धुपाचो सोसो उरो तुमी सोडटा स्वर्गांत. दिसपुरी आमची दारां ईश्वरा तुजे मुखार. आमी स्वर्गांत
माझ्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोड मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर, तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कोर. आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा सपूर्णायेन एक, तशींच तीं सपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनसोवार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दोलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार मोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. तुझ्या कुर्सारी म्हणून जीवन पोळा पोळवे, तुवें आमकां सोडले सोम्या. संसाराच्या सोडोणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सगळ्यांक आमकां वावर आसा आनी हो वावर दुसऱ्यां पासत ह्या समाजा पासत पवित्र सभे पासत करूंक आमकां आपयल्या. आमची बेसारमाय आनी आळसाय पयस करून देवान दिल्ल्या वावराक आमी आजीर आसांव देखून सगळीं बरोबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिणी संस्काराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाची शिणी संस्काराचे पाप काटेले ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका त्राणान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
म्हाका फावोन सुम्या सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना बगर ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या बाबार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमोलीक मांस रगत घेवन ह्या वर्त्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. साद्या काळाचो 23वो आयतार आयज. ह्या दिसांनी आमचे फिरगोजीन मोहन साहेबिणीची नोवेनां चलतात. सांजेर 5:30 वाजता तेर्स, मीस आनी सेर्मांव. बुधवारा दीस 8 तारखेर मोहन साहेबिणीचें फेस्त परब परबेचें मीस जातलें सांजेर 5:30 वाजता. सकाळीं 7 वाजताय मीस आसतलें. चुत्रायदोरची फुडल्या आयताराक तावन आमचे फिरगोजीन 4 मिसां जातलीं. पयले मीस 6 वाजता, दुसरे मीस 7:15, तिसरे मीस 8:30 आनी चवथे मीस जे आमी सुरू करता ते खेरीत भाशेन क्रिजमाच्या भुरग्यांक आमी आमच्या भुरग्यांची क्रिजमाची तयारी आतां सुरू करता. जीं भुरगीं 2002 आनी 2005 ह्या वर्सांनी जल्मल्यात तांणी
सगल्यांनी आपलें रेजिस्ट्रेशन करचें म्हूण मागता. कॅटेकिजम रेजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आमचे चर्च ऑफिसान एवेलेबल आसात, ती तुमी घेवची आनी तुमचें एनरोलमेंट करचें. फुडली म्हायती कशे भाशेन जातली आनी केन्ना क्रिस्म जातलो हें आमी मागीर कळयतले. सद्याक दर आयताराक सकाळीं 9:30 वाजता मीस जें जाता तें क्रिस्माच्या भुरग्यांक. आयज वावराचेर आमी नियाळ केला. आयज वावर करपाक, शेतान वावर करपाक आमच्या तरणाट्यांनी, आमच्या चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी तुमकां सगल्यांक सयेक दवरलेलो आसा आनी आमंत्रणूय केल्लें आसा. आयज सांजेर नोंदणी काडपाचें काम आसा शेतान. तुमकां कोणाक खुशी आसा तांणी येवचें आनी ह्या वावरान ह्या आमच्या भुरग्यां बरोबर तुमी मिसळ जावची. सांजेर 4:30 वाजता हो वावर जातलो. तशेंच हे आमच्या भुरग्यांनी आनीक एक वावर केल्लो आसा. ह्या दिसांनी डेंगी केसीस वाडत आसात, मलेरिया जावपाक शकता. हे मनान दवरून सिमारोबा ग्लावका म्हणल्यार लक्ष्मी तारू ह्या झाडाचीं पानां जीं बऱ्याक पडटात एंटी मलेरियल आनीक डेंगी हाचेर फायट करपाक, हे आमच्या तरणाट्यांनी थोडीशीं पॅकेट्स करून दवरलेलीं आसात तुमचे पासत. ती तुमी व्हरूं येता. ताका रेट ना. जर तर तुमकां दिसता तांकां कितेंय कंट्रिब्यूट करचें जाल्यार तांणी एक बॉक्स दवरलेलें आसा, तातूंत तुमच्यान घालूं येता, पूण ताका रेट ना. तें व्हरचें आनी सकाळीं रित्या पोटाचेर ताची च्या करून बरे भाशेन पिवची ह्या दिसांनी. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार.